सरवीण बाब, तुमचे हॉटेल आसा, तुमी खुबशे टुरिस्टांक मेळटात, तांचे डिमांड्स आसता. ॲज एन हॉटेलियर जे टुरिस्टांक आमचे कडल्यान जाय, आमच्या स्टेटीन जेन्ना ते हांगा येतात एन्जॉय करपाक, आर यू एबल टू गीव एवरीथींग? सुरवातेकूच गौरीश बाबान म्हणलां तशें तें आतां कंपिटिशन जें जालां तें विदीन गोवा गोंयकारांच्या मदें एका हॉटेलाच्या मदें दुसऱ्या हॉटेलाचें कंपिटिशन न्ही, वो इंडियाच्या भितर केरला वर्सीस गोवा न्ही, आतां डेस्टिनेशन वर्सीस डेस्टिनेशन जशी बाकीची डेस्टिनेशनां आयल्यात तेजेर. सो खंय ट्युरिस्टाक सवाय पडटा, खंय बरें आसा जशें तुवें म्हणल्यार सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल ट्युरिजमूय जावपाक जाय, तेन्नाच डिमांड येतलो आनीक वर्सां 12 म्हयने चलपाक जाय म्हणटा तो एक म्हत्वाचो. आनी तेजे बाराबर जे ट्युरिस्टाक आमी दिवंक शकता म्हणजे सगल्यो सुविधा तूं कितलोय ट्राय कर, जे मेरेन सरकाराच्यो वस्तू उदक, इलेक्ट्रिसिटी, रस्ते ह्यो वस्तू जे मेरेन सारक्यो टायमार मेळना, पुलिसांचो सपोर्ट, दुसरे इलिगल टुरिजम करता तांकां जाग्यार हाडप, हें तरी जे मेरेन जाग्यार पावना जाल्यार तूं तें कंपिटिशन लेवलार टुरिजम चलोवपाक शकना. तेंय बी तितलेंच गरजेचें. तूं कितलोय बरो आसूं, तुजें हॉटेल कितलेंय बरें आसूं, ह्यो वस्तू कडेन तुका ऑल द टायम ह्यो वस्तू कडेन झगडपाक वयता. पावर सारको जाय, उदक सारकें जाय, सगल्यो वस्तू सारक्यो जाय. हें आमच्या पांया कडेन येवन रेडी आसपा जाय, कित्याक वी आर द कंट्रिब्युटर टू इकॉनॉमी अशें. पूण आमकां तेंय चोयचें पडटा, स्टाफूय चोयचें पडटा आनी ट्युरिस्टांकूय चोयचो पडटा.